हॅलो फ्रेंड्स, म्हजें नाव जेनी डिसूजा आनी म्हाजे कुजनान तुमचो सगळ्यांचो स्वागत आसा। आयची रेसिपी आसा ॲपल पाय। हे ॲपलाचे बारीक कुडके करून कशे आमी साकर ब्रावन साकर घालून एका एक बरे जॅम सारखे करून घेतात आनी मागीर पावाच्या स्लायसीन हे भरून आमी हेंका ओव्हनान बेक करचे आसा। पळया तर कशे करचे ते ॲपल पाय। ॲपल पाय करूंक आमकां हे सगळे वस्तू जाय। तर सगळ्यान पहिले हांवें घेतला हांगा ॲपल। म्हाजेशी एक मिडियम सायजीचो ॲपल हाडलो, तो हांवें घेतला बरे भशेन ताका भायरसून धुवन घेतला आनी तेची साल हांवें काडूंक ना, कित्याक सालीन खूब बरे तरी न्यूट्रियंट्स आसतात म्हणून हांवें तेची जी साल आसता ती हांवें स्क्रेप करूंक ना। त्या ॲपलाक हांवें बरे करून बारीक कातरून घेतल्यान आनी एका बोलान हांवें कुशीन हेंकां काडून दवरल्यान। आता एक फ्राय पॅन घेतला हांवें, हे मातशे गरम जाले की ना की तेतून हांवें मस्को घातला। ह्यो आमचो नॉर्मल अमूल बटरच आसा, अनसॉल्टेड बटर घेवंक नजो, कित्याक मातशे हेतून मिठाचे आसले की हेका टेस्ट बरो येता। जर तुमी अनसॉल्टेड बटर यूज करतात तर मातशी एक मिठाची कणी उडोवंक जातात, तेतून सगळे हेचे जे फ्लेवर असतात ते बरे करून बॅलन्स जातात। आता मस्को मातसो मेल्ट जातकूच हांवें हेतून घातले ते चॉप करून दवरलेले ॲपल हाडले ते घातले। एक 2 मिनिट हेंकां बरे मिक्स केले की ना की तेतून हांवें घातल्यान साखर। आयज हांवें 2 कुशीन टायपचे साखर घेतल्यान, एक नॉर्मल आमचे जे सदा चायेन घालतात व्हायट शुगर ते घातला आनी एक हांवें घातला ब्रावन शुगर। ब्रावन शुगर घालतकूच हेतून जे टेस्ट हा, जे फ्लेवर आसता ते एकदम डबल जातात, कित्याक ब्रावन शुगर एकदम मोलासीस एकदम जॅगरी गोडा भशेन हेचो कलरूय कुशीनूच येता। जर तुमचे कडेन ब्रावन शुगर ना तर तुमी ते ब्रावन शुगराच्या बदलेक एक व्हड कुल्यार नॉर्मल व्हायट शुगरूय घालूंक जाता। ते घालतकूच हांवें हेतून घातला तिखयेचो पावडर। ॲपल आनी तिखयेचो पावडराचें कॉम्बिनेशन जें आसता एकदम क्लासीक कॉम्बिनेशन आसा, एकदम टेस्टी कॉम्बिनेशन। आता पळय, आता हे साखर घालतकूच हेतून ॲपलांचो उदीक आपशीत भायर सरता, मॉइश्चर भायर सरता। तर मातशें ताका मिक्स करूंक जाय, मॉइश्चर सगळे काबार जाता तितले म्हणसर आमकां हेका सगळ्याक मिक्स करूंक जाय। लास्टाक हांवें इल्ले 2-3 ड्रॉप हेतून वनिला एसेन्साचो घातलेलो, मातशें बरें वास येता म्हणून। पळय आता सगळे हेचे जे उदीक आसा ते सगळे इवॅपोरेट जाला, एकदम ॲपल जॅम भशेन एक कन्सिस्टन्सी जाला आनी हे आतां रेडी आसा। आता ते ॲपलाचे जे फिलींग आसा ते एका बोलान घालून हांवें कुशीन दवरला। दुसऱ्या बोलान हांव एक तांती घेता आनी तांतयाकूय हांवें मारून घेतला। आता जर तुमी वेजिटेरियन आहात आनी तांती तुमी खायनान तर तांतयेचे बदलेक तुमी 1/4 कप दूधय घेवंक जाता। गरम न्हू, बेश्टें रूम टेम्परेचर दूधय घेवंक जाता। तांतयेन कितें जाता, मातशें कलर आनीक बरो ब्रावन सो कलर येता, पूण दुधानूय येतलो, नो प्रॉब्लेम। आता नेक्स्ट आमकां कितें करूंक जाय ते पावाचे स्लायसी घेतल्यान या एका ॲपलान तुमी म्हणजे 5 ते 6 तुमी हे ॲपल पाय करूंक जाता। ॲपल पाय युजींग ब्रेड 5 to 6 स्लायसिसान जाता एका ॲपलाच्या मापान। तर ब्रेड स्लायसिसाक एक लाटणी घेवन बरे करून पातो करूंक जाय, बरे करून लाटून घेवंक जाय, म्हणजे मातशें पातो जातली। आनी तेचे उपरांत जे ब्रेडाचे स्लायसींचे जे सायडी आसतात मातशे ते मोठे आसतात म्हणून ते हांवें कातरून घेतल्यान। आता एक ब्रेड स्लायस घेवंक जाय आनी तेच्या चारी कोनच्यांनी आमकां ते जे आमी तांती मारून घेतला न्हू ते लावंक जाय। लायक हांवें पयलेंय सांगलेलें, जर तुमी तांती यूज करिना तर ह्या टायमार तुमी दूधय घालूंक जाता। आता मदें हांवें घातला इल्लोसो 1 कुल्यार भर ते मिक्सचर घातला हांवें ॲपल पायचो। आनी कितले मिक्सचर घालूंक जाय ते तुमचे ब्रेडाचे स्लायसीचेर आसा ते। ब्रेड स्लायस जर व्हडली आहा जाल्यार तुमी 1 ते 2 कुल्यारय घालूंक जाता। आनी अशें एक सुरी घेवन ताका मातशे 2-3 हे कात्रे करून घेवंक जाय। ते करतकूच कितें जाता की जे भितर पासून हेका हीट वयता आनी बरे करून हे बेक करून जाता। आता ह्या टायमार तुमी आपले ओव्हनूय चालू करूंक जाता। 190 डिग्रीजाचेर ओव्हन बरो करून प्री हीट करून घेवंक जाय। आनी हे जे आमचे ॲपल टर्नओवर्स ऑर जे म्हणटात आमी ॲपल पाय युजींग ब्रेड आसा ते हेंकां लगभग म्हणा तुमी 10 ते 15 मिनिट लागतली ओव्हनान। आता हे अशें रेडी जाल्यान अशेंच हांवें बाकीचे स्लायसी रेडी करून घेतल्यान।
आता एका ट्रेयाचेर हांकां लावन घेवंक जाय. हांवें हांगा एक सिलिकॉन बेकिंग शीट घेतला, पण तुमी एका ट्रेयाचेर बेस्ट बेकिंग पेपरूय लावंक जाता, नो प्रॉब्लेम. आता हांकां बरो करून भायरसूनय ब्रावन कलर येवंक जाय म्हणून हांवें एक तेच त्या आदले तांती जे मारून दवरलेले तेच आसा आनी वयल्यान हे तांती अशे एक ब्रश घेवन बरें वॉश करून घेवंक जाय. आता हेचे वयर मातशें हांवें साकर घेतला, 2-3 चिमटीभर साकर वयल्यान उडयला. आता हे वयतले एका प्री हिटेन ओव्हनान आनी हे बेक जातले 10 ते 15 मिनिट. पूण एवरी ओव्हन कुशीन आसता तर प्लीज तुमी एक 5 ते 10 मिनटां मागीर चॅक करूंक जाता. वयरसून बरें करून ब्रावन जालें की ना की हे रेडी आसा. आनी तुमकां म्हाज्यो रेसिपी बरें दिसल्यार की प्लीज म्हाजे व्हिडियोक तुमी लायक, शेअर आनी सबस्क्रायबूय करा. पळय आतां 10 मिनिट जाले आनी हे गरम गरम भायर काडलें हांवें. एकदम टेस्टी जाल्यान, एकदम बरें दिसतात आनी क्रिस्पी जाल्यान, एकदम रुचीक जाल्यान आनी सगळ्यान खास कितें की हे एकदम क्विक रेडी जाता. तुमच्या घरा जर कोण सयऱ्या येयल्यान आनी तुमकां कितें बरें दिवंक जाय तांकां जेयल्या उपरांत तर ही रेसिपी तुमी करूंक जाता. आनी पळया तुमची सगळीं सयऱ्याक ही खूश जातलीं ती. कितले क्रिस्पी जाल्यान ते आयकॉन पळया तुमी, बरें करून क्रिस्पी जाल्यान आनी भितरसूनय हेचें जे ॲपलाचें फिलींग आहा तें एकदम च्यूई आनी जॅमा सारकें जालां. थँक यू फॉर वॉचिंग.